मुखारेया ताका दिन वासूया तो तीर करो आमचे दिन वासूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणानो आनीक एक पावट सर्वेस्परा मुखार आमी आयल्यान ताचें बेळसांव घेवंक ताचो आशिर्वाद घेवंक ताचें बरेंपण घेवंक हें सगोट आमच्या जिवितांत अणभवचे खातीर ह्या वेळार सगळे आमचे गुन्यांव मानून घेवया. सगळ्या आमच्या पातकांचो आमी गुडास करुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. काकूत को सोम्या काकूत को रिसा काकूत को रिसा काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या प्रार्थुया. ह्या वेळार सगळी आमची मागणी बाबार्थान देवा मुखार दवरुया. आनी खेरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागतल्या आपलो वाडदीस समारंभतल्या व्हर्जिनिया पेरेरा ह्या आमच्या भयणी पासत तिच्या जिविता खातीर देवाक दिनवासतना तिचेर तिच्या कुटुंबाचेर देवाची सुभाम बेळसावां ह्या मिसांतल्यान मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा भाग्यवंत कातारीन तुजे रोग साक्षिणीन बाबार्था खातीर कोश्ट सोसून आनी मोरो पुर्यान बाबार्थाक थीर रावन संवसाराचेर जोयत वेरें. त्या दिसाचो आमी भोक्तीन आयज उगडास करता. तिचें जोयत संतोसान समोरमून तिची देख घेवन बाबार्थाक थीर रावंक आमकांय कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्गार्थावन एक देवदूत देंवतालो तो हांवें जुवावान पळयलो. ताच्या हातांत पाताळाची चावी आसली आनी एक लांब सांकोळ. ताणें आराक आदल्या सरपाक म्हणगे देंवचाराक वो सैतानाक गोट दवरलो आनी ताका 1000 वर्सांक सांकळ्यांनी बांदलो. आनी 3000 वर्सां सोरोपर्यंत ताणें आनीक राष्ट्रांक फसयना जावंक ताका पाताळांत शेवटिलो. तें पाताळ धांपलें आनी ताचेर शिक्को मारलो. त्या उपरांत थोडोसो वेळ ताका सोडूंक जाय. उपरांत एक व्हडलें धवें शिवासन हांवें देखलें आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो. स्वर्ग आनी संवसार ताच्या मुखावेल्या पळोवन आनी ताची कसलीच आनीक कुणां उरूंक ना. आनी ताचे सोदरे फुडें उबीं आसलोलीं व्हड आनी ल्हान मेल्लीं मनशां हांवें पळयलीं. पुस्तकां उगडलीं आनी उपरांत आनीक एक पुस्तक म्हणगे जिविताचें पुस्तक उगडलें. आनी पुस्तकाचेर तांच्यो कन्यो बरयलेल्यो आसल्यो त्या प्रमाणें मेल्ल्यांची मनसुबी जाली. आपल्या पोटांत आसलीं तीं मेल्लीं मनशां सोमदिरान परतून दिलीं. मरणां आनी पाताळा आदीं आसलीं तीं मेल्लीं मनशां तांणी परत दिलीं. आनी आपआपल्या करण्या प्रमाणें जण एकल्याची मनसुबी जाली. मरणाक आनी पाताळाक उज्याच्या कोणांत उडयलीं. हें उज्याचें कोण म्हणल्यार दुसरें मरण. जिवाच्या पुस्तकार आपलें नांव बरयलोलें ना तांकां सगल्यांक उज्याच्या कोणांत शेवटी दिलीं. तेन्ना हांवें एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी प्रितूम पळयली. पयलो स्वर्ग आनी पयली प्रितूम नाडाक जाली आनी सोमदीर ना जालो. आपल्या न्हवऱ्याक नेटोवन तयार केल्ले व्हंकले परी पवित्र शार नवें जेरुसलेम सर्गार्थावन देवा कडसून देंवता तें हांवें पळयलें. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. हो पळयात मनशां मदें देवाचो तोंबू. म्हणुया, हो पळयात मनशां मदें देवाचो तोंबू. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवंडेता अंतरेकता. म्हजें काळीज आनी सगलें आंग म्हज्या जिव्या देवाक आनंदान उलासता. जबाब. हो पळयात मनशां मदें देवाचो तोंबू. तुज्या वेदीचेर दलबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा. गिरबोज्यांक पर्यंत मेळटा बिराड आनी पकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटेर. जबाब. हो पळयात मनशां मदें देवाचो तोंबू. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात. जी कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट दर्याची आशा काळजांत बाळगूनच आसात ती खरेंच बागी. चडत चडत ती मुखार वेतात आनी शेकी सियोनांत तांकां मेळटा देवाचें दर्शन. जबाब. हो पळयात मनशां मदें देवाचो तोंबू. उद्गार. Zui sobes porak zui zui. Zui sobes porak. Zui sobes porak. Zui sobes porak zui zui. गोट रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Sobes porak Zui zui. zui sobes porak zui zui.
soy sorbes porak, soy सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक एक वोपार सांगली अंजिराच्या झाडाक आनी हेरां सगळ्या झाडांक पळयात तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळोन येता तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यो तुमी पळयतूच देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात हांव तुमकां खरेंच सांगतां ह्यो सगळ्यो कळ्ळ्या बगर ही सोंसत उतरची ना स्वर्ग आनी प्रितूम सोरतलीं पूण म्हजीं उतरां केन्नाच सोरचीं नात जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने तुका क्रिस्त प्रितीच्या बाबा भयणानो एक पावटी एक बापायचें चेडूं ह्या संवसाराक अंतरलें आनी जेन्ना हें चेडूं पिडेंत आसलें तिका हॉस्पिटलांत एडमीट केल्ली आनी तेन्ना ह्या बापायन दोतोराक सांगलें कितेंय कोर लागता तितले दुडू दिवंक हांव तयार पूण म्हजे दुवेक साल्वार कोर दोतोरान जायते प्रयत्न केले तरी आसतना ह्या भुरग्याक साल्वार करूंक जालें ना भुरगें सोंपलें मोगाळ भावां भयणानो कितले पयशे आमचे लागीं आसत पयशांच्यान आमचें जिवीत सांबाळूंक जायना आयज जेजू आपल्या उतरांत म्हणटा स्वर्ग आनी प्रितूम सोरतलीं पूण म्हजीं उतरां केन्नाच सोरचीं नात स्वर्ग आनी प्रितूम काबार जातलीं पूण देवाचीं उतरां केन्नाच काबार जावचीं नात देवाच्या उतराक केन्नाच शेवट येवचो ना मोगाळ भावा भयणानो जरी तर देवाच्या उतराक शेवट ना ह्याच देवाच्या उतरा भितर बोळ आसा आमच्याय जिविताक शेवट ना तसलें करूंक आमचें जिवीत शेवट ना तसलें करूंक ह्याच देवाच्या उतराक बोळ आसा कित्याक हें देवाचें उतर केन्नाच सोरचें ना केन्नाच काबार जावचें ना केन्नाच काबार जावंक ताचे सवें कोणूच आड येवचो ना मोगाळ भावां भयणानो हें देवाचें उतर बोडिश्ट उतर आनी ह्याच देवाच्या उतराच्यानूच आमचें जिवीत सांबाळूंक जाता आमकां सगल्यांक कूड आसा आत्मो आसा घोडे कूड सोंपतली पूण आत्मो हें देवाचें उतर सांबाळून दवरतली तर मोगाड बाबा भयणानो कूड सांबाळूंक जायना कोरी पूण आत्मो तरी सांबाळूंक जाता कितें सांबाळूंक जाता तें सांबाळुया आनी हेंच आत्मो आमचो सांबाळचे खातीर देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जिवया आनी हेंच देवाचें उतर जाका शेवट ना हेंच देवाचें उतर आमचेंय जिवीत एका दिसा सांबाळटलें आनी आमचें जिवीत सोंपना तसलें करतलें तर ह्याच उतरा पोरमोणे आमचें जिवीत आकारून आमचें आत्मो आनी आमचें आत्मीक जिवीत सोंपना तसलें करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पोवी सभेच्या दावा सरीसपूर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा, तुज्या भाग्यवंत रक साक्षिणीचो भाग्यवंत कातरिनाचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता. तितून दोयेन मानून घे आनी थीर भावार्थान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय गोठाय दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सरेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत कातरीन तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें ताचे असोक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजेंच बोळ सोपुर्णायेन पोरजोळायताय. देखून सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. Sorbolia, tuja voi boba. Sorgi tu casoi sol, sorgi tu casoi sol. Sorves porace navi yetata casoi. Sorgi tu casoi soi, sorgi tu casoi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या अपवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयाची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरें जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgo tuya. Sarani puno जीवन पोडा वोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवोंड. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावां भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आपली मागणी घेवन ह्या देव मंदिरांत ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मदुतां सांत चुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पदवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. स्वर्गांनी प्रितूम सोरतली पूण देवाचीं उतरां केन्नाच सोरचीं नात. ह्या देवाच्या उतराक केन्नाच शेवट ना आनी ह्याच देवाच्या उतरा भितर बोळ आसा. आमचें जिवीत शेवट ना तसलें करूं तर सदांच हेंच चिंतना पोरमोणें आमचें जिवीत त्याच देवाच्या उतराचेर तिल्लोले आमी करूंक आमकां कृपा मागतना त्या जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून बापाक उलो करुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्यो उदार काकलुतीन सुर पातकांतली सुटय आनी सर्व अख्खांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ची शिडी संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटेली आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू हाच्या उतरा पोरमोणे जायतीं जाण जियेलीं आनी जायत्या जाणांनी भाग्योंतपण सोडली. तांचो आयज दीस पासून आमी उगडास करता. तीं सुर्गीच्या राज्यांत आत्म्यान जिवीं आसात. ह्या जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतात आनी ताच्या उतरा पोरमोणे आमचें जिवीत जियेतात ती आमी सगलीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी.
तो उडून वाट तशेंच आमकां पावोसाली एरूय देणी वांटून आमी आतां बापा भुरगीं तुजी जाता कोरी बापूय सोगली जाता बापा भुरगीं तुजी जाता कोरी बापूय सोगली गांवांनो जाता मिसा चोट्टा गोरा चोट्टा गांवा दोम दोम ओसली भेटोनीचो उजवाड आमच्या जिविताचो जाता पृथ्वी साक्षी उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्व बलिश्ट आणि भोव मोगाळ देवा, कुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुवें रोख साक्षां उदेशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केली आणि कुर्सार जेसून भेटयलेल्या योजनाची घोटाय ह्या संस्कारांत तुवें आमकां दिल्या. ह्या घोटायेन विस्वासपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेंत समेस्त मनशांचे सोडवणे खातीर सगळें उर्बेन वावरूंक आमचो जीव करचूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
Sacramenta संस्कारांत रावलोल्या ह्या उंड्या सोयबान आमकां भेटूंक येतोल्या सुर पदवीदार देवा बापा पुता मुखार
आमी हाजीर आसा. होच जेजू ह्या वेळार आमकां भेटूंक आयला. ताच्या आसण्यांत भितर सरुया. तो सोर पदवेदार देवाचो पूत म्हूण जाणो जावन आमची असोक्ताय ताचे मुखार आमी उडकून घेवया. आमी रोजचे आदीं आमी ह्या संवसारांत जल्म घेवचे आदीं होच जेजू हाजीर आसलो आनी आमी सोंपून गेल्या उपरांत पासून हो जेजू ह्या संवसारांत आसतलोच. ह्या संवसारांतले थोडे दीस आमचे ह्या जेजूक ह्या संवसारांत भेटूंक केदें व्हडलें भाग आमकां. हें भाग सगल्यांकूच फावो जावंक ना. ह्या संवसारांतले दीस सगल्यांक मेळूंक नात. तुका आनी म्हाकाच मेळ्ळ्या. ह्या संवसारांत ह्या देवा बापाच्या पुताक भेटूंक, ताका नमस्कार करूंक, ताका बसूंक, ताका दिनवासूंक, ताका वाखाणूंक तुका आनी म्हाकाच हें भाग फावो जाल्लें आसा. ह्या वेळार आमचें किरकोळपण ओडकून घेवया. ह्या संवसारांतले दीस सोंपून गेल्या उपरांत ह्याच जेजूक रूप आमी स्वर्गार भेट्टले. पूण ह्या वेळार तो आमचे मोदें उंड्या सैमान आसा म्हूण जाणो जावया. ह्या वेळार आमच्यो मानो बागावन ताका नमस्कार करुया. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender. तुझें जिवीत देवा मुखार घाल. तुझें जिवीत देवाक उक्तें कर. To thee, my
जायत आनी बसूं येता. देवान आमकां सोबीत सुंदर हो दीस फावो केल्लो. ह्या दिसांत जायतें कितें आमी केलां. हांगा थंयसर आमी भोंवल्या, आमचो वावर केला, घरांत आमची जबाबदारी पाळल्या, आनी ह्या सांजे वेळार ह्या जेजूक सांगाता आमचो वेळ सारूंक आमी हांगासर आयल्या. ह्या आख्या दिसांत आमी एकटींच आसूंक ना. जेजू आमच्या सांगाता भोंवलो, आमचो वावर करूंक ताणें आमकां आपलें बोळ दिलें. आख्खो दीसभर ह्याच जेजून आपलो सांगात आमकां दिलो जाल्यार ह्या वेळार आमचो सांगात ताका दिवंक आमी ह्या पवित्र संस्कारा मुखार हाजीर आसा. आमची सगळीं हेर चिंतना कुशीन दवरुया. होच जेजू मुखार आमी आसा म्हूण जाणो जावन ताचेरूच आमचें मन, आमची नदर तिरावया. कित्याक ह्याच जेजूच्यान आमचे सगळे आवडे साकार करूंक आमकां आपलो आदार दिवंक जाता. ह्याच जेजूच्यान आमकां आपल्या सगळ्या बोळान भरूंक जाता. ह्याच जेजूच्यान आमची सगळीं चिंतना, स्वप्नां खरी करूंक जातात. ह्याच जेजूच्यान आमच्यांनी चिंतूंक जायना तसल्यो वस्तू करून दाखोवंक जातात. सगळीं आमची चिंतना दुसरी हेर कल्पना जी आमकां आडकोळीची ती आमी कुशीन दवरुया. आमचें जोड जाल्लें जिवीत, आमची तोखलेली कूड ह्या जेजू मुखार घालुया. जायते पावटी आमी वावर करून तोखता, जायते पावटी आमी चिंतूनच तोखता. कितले म्हूण आमी चिंतता, कितले म्हूण आमचे हुस्के कोंती. ह्या जेजू मुखार तुजें आख्खें जिवीत घाल. तो तुजें जिवीत हळू करूंक सोदता. ह्याच जेजूचें आसणें ह्या वेळार तुज्या जिवितांत भोग. ह्याच जेजून आपलें जिवीत आमचे पासत भेटयलें. आमचे पासत तो मनीस जालो. आमचे पासत ताणें कुर्साक वेंग मारली. आमचे पासत तो आयज दीस पासून ह्या उंड्या सोयबान आमचे मोदें जियेता. हें सगळें आख्खें जेजूचें जिवीत जावन आसा आमचे पासत. ताणें आपल्याच जिविताची भेटवणी तुजे पासत केल्या. ताचो मोग आमचे सोबें शिममेर नासलोलो मोग, शिममेर नासलोली दया ताची. कितलो म्हूण हो जेजू आमचे सोबें सोंसणीक, कितले पावट म्हूण ताणें आमकां बोगशिल्या.
कितले पावटी ताणें आमकां वेंगोयल्यांत. पूण कांय पावटी आमी ह्याच जेसूक अनुपकारी जाल्या. जशे परी पेद्रून जेसूक 3 पावटी नाकारलो, तेच भाशेन घोडेक ह्या जेसूक आमी 100 पावटी नाकारला. पेद्रून घोडेक फकत 3च पावटी जेसूक नाकारलो. आमी कितले पावट जेसूक नाकारला जायत. त्या जुदासान ह्या जेसूक 30 नाण्यांक विकून दिलो. आमी घोडेक ह्या संवसारी जिविताक बोलून उण्या मोलाक पासून ह्या जेसूक विकून दिल्लो आसा. पूण होच जेसू आमकां सदांच बोगसूंक तयार. होच जेसू आपले मोगाची काकलुतीची वेंग मारूंक सदांच उक्तो. ह्या जेसूच्या काकलुतीच्या मोगाची वेंगी दिवया आनी ह्या वेळार आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. 10 मानामेंत 10 उपोदेश आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमच्यो चुकी नियाळुया आनी दरेका पिराचीत मागण्या उपरांत आमी गायन गायतल्या दुलपद गायतल्या हे जेसू हांव काकलूत मागता. पयलो उपोदेश पयलो मानामेंत आमकां म्हणटा, सगल्या काळजान सगल्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो, कित्याक तो जावन आसा तुजो एकलोच देव. पूण ह्याच एकल्याच देवा मुखार जाय ते दुसरे देव घेवन हांव जियेलां जायत. घोडेक म्हजी दोन गिरेस्तकाय जावन आसा म्हजो देव, घोडेक म्हजें व्हडपण जावन आसा म्हजो देव. कांय पावटी घोडेक कुड्ड्या देवागेर पासून आमी पावल्यांत जायत. ह्याच देवाचें बळ, ह्याच देवाचें पवित्रपण आमी दुबावल्यांत. जेसू तुजें बोगसणें हांव मागतां. हे जेसू हांव काकूत मागता, दितलोय म्हूण पातळ्यो सोर म्हज्या पातकां काटाता. आयच्यान ती सगळीं सांटा. सुमया जेसू दुसरो उपदेश आमकां म्हणटा, देवाचें नांव बेमानान घेवं नये. जायते पावटी तुज्या नांवांक आमी बेमान दिला. तुजें नांव घेवन आमी फोटी मारल्यात. तुजें नांव घेवन आमी आमकांच वयर काडल्यांत, दुसऱ्यांक काला घातल्यांत. तुज्या नांवाक आमी मान दिवंक चुकल्या जेसू. ह्या वेळार तुजी काकलूत म्हाका दी.
Shanti Sogli Santa. तिसरो मानामेंत म्हणटा सर्वेस्पराचो दीस ताचे कशे पोरमोणे सांबाळचो. कोविड पिडेक लागून कुडेक आमकां एक सोंपेपण मेळ्ळें ऑनलायन मिसांत वांटो घेवंक. आतां कुडेक ह्या पिडेचो काळ सोंपत आयला. भिरांतुणी जाल्या. आमी कुडेक हांगा थंयसर वेता, आमच्या वावराक भोंवता, आमी बाजाराक वेता, इस्कॉलाक पावता, पूण कुडेक मिसाक येवंक आमी फाटीं उरल्या. मिसाक आयली जाल्यार ही पीड आमकां लागतली म्हूण आजुनूय समज घेवन आमी आसा. ह्याच सर्पद्वेदार देवाक ताच्या दिसाक आमी मान दिवंक चुकल्या. आमकां बोगसणें दी जेसू. Takut mata ditoloi mur pateta sul moja patkata ai Shanti Sogli Santa. आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो. आवय बापायनी ह्या संवसारांत तुका जल्माक हाडला. आमची वाडलोली तांकां जिविताचो अणभव आसा, पूण जायते पावटी अनुपकारपणान भरून गर्वान भरून रागाक लागून आमी आमच्या वडिलांक मान दिवंक फाटीं उरल्या. आमची वडिलां जावन आसात देवाचो रूपकार म्हूण आमी विसरल्यांत. ह्या पासत तुजें बोगसणें आमी मागता हांव जेसू. Jesus, aunque cruzado, di dolor por pateta, sol moje patka kataka, ai Shanti Sogli Santa. आपल्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दिवचो. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. हीच कूड जायत्या भासांनी गुडेक आमी बोश्टायल्या. गुडेक वायट पळयोवन, गुडेक वायट आयकून, गुडेक वायट करून आमी आमच्या कुडीक मान दिवंक चुकल्या. जेजू म्हणटा तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय कोर. पूण जायते पावटी आमी आमचो मोग करतात ते भाशेन आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमी चुकल्या. गुडेक स्वार्थपणान आमचें जिवीत जियेल्या. दुसऱ्यांचें आमकां पडून वचूंक ना. ह्या वेळार तुजी दोयाळाय म्हजें सोबें दाखय जेजू. Jesus, aunque cruzado, di dolor por pateta,
उतरांनी आनी कोरण्यांनी कुडीचें निर्मळपण सांबाळचें. कितले पावटी गाडयो आमी मारल्यात, कितले पावटी दुसऱ्यांक आमी वायट उतरांनी पाचारल्या, कितले पावटी म्हज्या उतरांक लागून हांवें दुसऱ्याच्या काळजाक गावे घातल्यात. म्हज्यो कोरण्यो काळोखाच्यो जाल्यात. म्हज्या कोरण्यांक लागून न्हंयच पेल्याक, पूण देवाकूय आमी दुखांत घातला. आनी हे भाशेन आमचें कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक आमी चुकल्या जेसू, तुजी माफी हांव मागतां. जेसू हांव काकूत मागतां, ती तोलोय म्हणपाक येता. सोल म्हज्या हातका काटात, आयच्यान ती सगळीं सांठा. चोरू नाय, पेल्याचे वस्तूक नुकसाण हाडूं नाय, पेल्याक फावो तितली मजुरी दिवची. सुमया जेजू, म्हाका कसलेय वस्तूची गरज, तेच परी दुसऱ्यांकूय त्या वस्तूची गरज म्हूण जाणो आसतनाय गुडेक दुसऱ्यांचें हांवें चोरलां, दुसऱ्यांक नागोयल्यात. हांवें दुसऱ्यांक चोरलां देखून दुसऱ्यांच्या जिवितांत कितें तरी उणें जालां. सुमया जेसू, कुमसारा उदेशी ह्या चुकीचें जायते पावटी गुडेक आमी बोगसणें घेतलां. पूण जें कितें दुसऱ्याचें हांवें चोरलां तें त्या मनशाक पावोवंक, जें कितें हांवें मनशाक उणें केलां तें बोरतेन ताका फावो करूंक गुडेक हांव फाटीं उरलां. तुजें बोगसणें म्हाका दी जेसू. जेसू हांव काकूत मागतां, ती तोलोय म्हणपाक येता. सोर म्हज्या पातका काटात, आयच्यान ती सगळीं सांठा. फोट मारूं नाय, पेल्याचें नांव उबोवं नाय. सुमया जेसू, तूं आमकां स्वतान जिवंक आपयताय, पूण हांव फोटकिरो जालां. स्वत आसलें तें फोट करून दुसऱ्यांचें नांव गोडेक हांवें उबोयलां जाय. म्हाका फायदो जाता, म्हाका बऱ्याक पडटा म्हूण हांवें फोट मारल्या, दुसऱ्याक खाला घातला. दुसऱ्यांचें नांव सोबे माजार हांवें उबोयलां जाय. एक पावटी उबोयल्लें नांव परतून मेळना. दुसऱ्यांनी म्हजें सोबें अशेंच केल्लें जाल्यार तुका आनी म्हाका बरें दिसपाचें काय? ह्या वेळार सुमया तुजी काकलूत म्हाका दी.
Gesù, au ca crud magta, ditoloi, or pateta, sor moja, atkan kakakta, ai shanti, पेल्याचे वस्तूची आशा धरू नये. जेलसी ताचे लागीं आसा, म्हजे लागीं ना. देवान ताकाच दिलां, म्हाका तें दिवंक ना. आनी ह्या पासत हांव दुसऱ्याच्या वस्तूची आशा करता. ताचे सोबें आसलोलें, दुसऱ्या सोबें आसलोलें बरेंपण म्हजें सोबें आसूंक जाय आसलें असो म्हजो समज. गुडेक दुसऱ्याचें बरेंपण नियाळून पासून जायते पावटी हांव दुखी जाता. सुमयाची सू जशे परीन तुवें दुसऱ्यांचें जिवीत आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी बोल्या, तेच परी म्हजेंय जिवीत जायत्या देण्यांनी बोल्लां म्हूण ओळखूंक हांव जायते पावटी चुकलां. म्हाका दिलां तें ताका दिवंक ना, ताका दिलां तें म्हाका दिवंक ना. जशे परी तूं दुसऱ्या सोबें उदार, तेच परी म्हजेय सोबें तूं उदार जाला. म्हाकाय जायत्या देण्यांनी तुवें बोल्ला, ही देणी ओळखूंक नियाळूंक जायते पावटी सुमया हांवें वेळ करूंक ना, म्हजें मन घालूंक ना. तुजें बोगसणें म्हाका दी जेसू. Gesù, au crud magta, ditoloi, mun patieta, sor moja, atkan kakakta, ai chanti soglisata. मोगाच्या बाबा पयल्यानो आमी जें कितें देवा लागीं मागता तें देवान आमकां दिलेलें आमकां जाय. पूण देव आमचे लागीं मागता तें हांव आनी तूं देवाक दिता काय? सोबार आमची मागणी, सोबार आमची गरजो आमी मागोत आसा. जेन्ना देव आमकां आमी मागता तें दिना तेन्ना गुडेक आमी निराशी जाता. गुडेक ह्याच देवाचेर आमचो बावाड तुणो जाता. गुडेक आमी ह्याच देवाचेर रागार जाता. पूण आयज आमी आमकांच विचारुया, हो देव जें कितें आमचे लागीं मागता तें हांवें आनी तुवें देवाक फावो केलां काय? आमी अनुपकारी जावनूय आमी उण्या मोलाक ह्या जेजूक विकूनूय आमी 100 पावटी ह्या जेजूक नाकारूनूय जाय त्या बरेपणांनी ह्या जेजून ह्या देवान आमचें जिवीत बोल्लोलें आसा. ह्या वेळार ह्याच देवाची देणी आमचे सगळें उडकून घेवया. ह्याच देवाची बरेपणां आमचे सगळें नियाळुया. आयज दीस पासून ताणें म्हाका जिवो सांबाळला. केदें व्हडलें देणें. आयज दीस पासून ताणें म्हाका जिवो दवरला. बरे भलायकेन
ताणें म्हजें जिवीत राखलेलें आसा. कितलीं जाण ह्या संवसारांत रस्त्यार आसात, पूण आमकां देवान हें घर दिल्लें आसा. आमी घरांत जियेता. कितलीं जाण जेवण खाण नासतना, पिवण नासतना मरून वेतात, पूण आमकां देवान उणें करूंक ना. कितलीं जाण ह्या संवसारांत विंगडी मोवतात, तांकां फावो तसलें न्हेसोण ना, पूण आमचे लागीं उपोट न्हेसणां आसात. घुडेक जायते पावटी आमकां गरज ताचे परस सुबेज आमच्या उंटयेंत देवान घातलेलें आसा. ताची बरेपणां दीस पासून